सोमारा बाणावले महालक्ष्मी देवस्थानात सदाशिवगड कारवारच्यान नवो रथ हाडलो। हो रथ मिरवणूक काढून कुंकळे ते बाणावले देवळात बँड लावन व्हेलो। पळयात। पोर्तुगेज तेंपावयले हे बाणावलेचे देऊळ खास करून क्रिस्तांव लोकांनी तिगोवन दवरला। महालक्ष्मी देवस्थानात सदाशिवगड कारवारच्यान रथ हाडला। हो रथ मिरवणूक काढून कुंकळे ते बाणावले देवळात व्हडा उमेदीन भक्तांच्या उपस्थितीत बँड लावन व्हेलो। पळयात कांय उमेदीचे खीण। महालक्ष्मी देवूळ बाणावले त्यांचे आम्ही आज खूप आमकां इच्छा आशिल्ली एक रथ एक देवळाक हाडपाचो आनी तो आज आमी संपन्न जाता। आनीक आमचे हांगा अनिल लोटलेकार आसात आनी आमकां हो रथ देवळाक डोनेशन दिल्ले कडेन आसा। आनीक हो रथ आतां आमी कुंकळे बस स्टॉपाचेर आमी सगळे एकठांय जाल्यात, सगळे महाजन आमी आसात आनी आमी थंय वाजयत गाजयत आमी मोठे हितून आमी देवळान व्हरतले। आनी सगळ्यांक मागता की फुडें मागीर 4 तारखेक बी रथ अर्पण सोहळा आसा। सगळ्यांक हांव तुमचे तर्फे हांव मागता की सगळ्यांनी येवन ह्या रथाची विधी जी आसा तेंचे संपन्न तें सगळे सहभागी जावचे। आनीक कारवार सदाशिवगड थंय आमी करून हाडला। आमचे जे कारागीर आसा ते प्रसाद मडकेकर आनी आमकां हे बी खूब रथाच्या संदर्भात आमकां हे करून दिला। महाजन आसा ते सर्व SOP आमी पाळून हो विधी आमी संपन्न करतले। आनीक मोठे उत्साहान आमी रथोत्सव जो आसा तो आमी SOP सगळी जी गव्हर्मेंटान SOP दिल्ली कडेन आसा ती सगळी आमी पालन करून आमी मोठ्या उत्साहान उत्सव साजरो करता। 100 वर्सां पयलींचें हें आमचें देवूळ। ल्हव ल्हव ह्या देवळाची उदरगत जायत गेल्या आनी उदरगत करपा खातीर हे हांगा जे उपस्थित महाजन आसात ते महाजनाचोच हातभार तांकां लागिल्लो आसा। पुर्तुगेजा टायमा वयल्यातल्यान हे देवूळ अजुनूय त्या वेळार त्या लोकांनी तिगून दवरले किरिस्तांवाच्या वाड्यार आसून लेगीत। आनी तें देवूळ आज इतले भरभराटीक आयिल्लें आसा जी एक रथ आमकां जाय आशिल्लो आनी ह्या रथाची पुर्तता आज हांगा आमचे जे महाजन आमचे जे आज दानशूर व्यक्ती जे हांगा आसा अनिल लोटलीकर हांच्या हातांतल्यान ती आमकां देवळाक तांणी दिल्ली आसा। म्हणून सगळ्या समिती तर्फे आनी त्या सगळ्या मार्गा तर्फे आमी तांचे आभारी आसात। आता ह्या देवते कडेन आमी सदां सगळ्या देवा कडेन मागून मागून जालें की हो जो कोरोना आसा तो कोरोना पयस करून मानवतेचो जो आमचे मानवी शरीर जे आसा त्या शरिराक खंय तरी आधार दिवचो आनी ही देवता दितली हेजी बद्दल म्हणूनच तर गोंयांनी बी आनी सगळ्या देशान आनी सगळ्या जगानूच हो कोरोना पयसावल्लोच आसा आनी आतां हाज्याय फुडें तो पयसावतलो हाजी आमकां खात्री आसा। देवाचो आमकां वरदान हें आसाच आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव।